फाटल्या कांय वर्सांच्यान मयेच्या श्री माया केळबाई देवस्थानाकडेन संबंधित आशिल्ले जात्रा आनी हेर उत्सव वादांत अडकल्यात. माल्याच्या जात्रा वेळार तर श्री केळबाई देवीच्या देवळाक लॉक मारपाचो प्रकार घडिल्लो. हे फाटभुंयेर नाईक गांवकार, गांवस, गोसावी गटाच्या प्रतिनिधींनी दिवचले पत्रकार परिशद घेतली. उत्सव बंद पडपाक देवस्थान समितीच कारणीभूत आसा असो दावो तांच्यांनी केलो. आणि जात्रा जर तुमकां बंद करपाचें आसा जाल्यार तुमी हे तुमकां तुमच्या फायद्याचे उत्सव तुमी कित्याक करता? फाल्यां आतां तुमी आयज तरंगांक तुमी 500 पोलीस हाडून तरंगां भायर काडल्या. कित्याक ती अध्यक्षाच्या घरा कडेन वयता. फाल्यां तुमी 1000 पोलीस फोर्स हाडटल्या, कळस भोंवतल्या गांवांत. कित्याक भोंवतल्या? 30 लाख तुमकां प्रॉफीट आहा. 30 लाख तुमकां मेळटा म्हणून तुमी कळस भोंवतले. जात्रा तुमी करचे ना. जात्रेक तुमकां कितेंच फायदो ना आनी जात्रा ही तुमची न्हू म्हणून तुमी ती जात्रा बंद दवरता. जात्रेक दोना जात्रेक ह्या परबून कितेंच अधिकार ना म्हणून हे परोप समाज जो आसा, कमिटी जी आसा, ही कमिटी जात्राच बंद दवरता. अरे बाकीचे कार्यक्रम तुमी कित्याक करता रे? आयज खरी हांव सगळ्या गोंयकारांक, म्हाज्या केळबाईच्या सगळ्या भक्तांक आनी जे गोंया भायर आसा तांकां सगळ्यांक आयज एक उलो मारता आनी चड हांव मना पासून एक आव्हान करता. आमचे जे मयान जे धोण आसा तांकां एक आव्हान करता, अजून तेंच्यांनी विचार करचो. अजून जात्रेक खूब टायम आसा, अजून जात्रेक 4-5 म्हयने आसा. अजून तेंच्यांनी एक जावचे, एक तेंच्यांनी विचार करचो. आनी जर ते परोप तरंगां काडटा, कळस काडटा, जात्रा कितें करिना हेचेर विचार करचो. हेचेर तेंच्यांनी डेप्युटी कलेक्टराक, मामलेदाराक हेची प्रत्येकान जाप विचारची. हे जे परोप करता ते सोडटाक तितलेच काम करता आनी आमकां जे भाविकांक जाय, जे लोकांक जाय, जो जात्रेचो उत्सव जो आयज ते बंद करता. हेचेर चडांत चड मामलेदारान, जेन्ना ही देवस्थानाची पावर जेन्ना मामलेदाराक आसता, मामलेदारान हेचेर अंत्य टायमार कमिटी एप्लिकेशन दिता. हरी नायक गांवकार, गोसावी गांव या मिटींग घेवया, उलोवया. अजून 5 म्हयने आसा. ह्या मामलेदारान, डेप्युटी कलेक्टरान आतांच हेचेर बसून विचार करचो. हे जे एक तर्फी जे काम करता आनी हे प्रशासन जे हांकां सपोर्ट करता म्हणून आयज मायाचे सगळे उत्सव बंद पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत.